बरेचशे MLA जे आसा आमी सगळे जाण मेळपाचे आसा आमचे दिगंबराच्या कॅबिनात, सो तेच्या लागून आमी हांगा येयलेले आसा. लिडर ऑफ ऑपोजिशन बी कितें डिसायड जावपाचो ना अजून काय तेच्या बाबतींत कांयच ना. आमची आतां स्ट्रॅटेजी आसा जी स्पिकराचे इलेक्शन आसा तेच्या लागून आयज आमी मिटींग आपयलेली आसा ती आनी त्या डिस्कशनाक लागून आयज आमी येयलेले आसा. ऑपोजिशन सगळे मेळून स्पीकर कोण ते तर आमी तेच आतां कितें आसतलें पळय स्ट्रॅटेजी ती डिसायड करपा लागून ही मिटींग आपयलेली नाव आसा. बी केला कोणाचें ना अजून पर्यंत ना. आतां तें डिसायड जातलें आतां तेच्या लागून. ना रे बाबा हांव रेसीन ना. ना दोनूय हितून रेसीन ना. ना दोनूय हेतून भितर सद्या ना रेसीन. ओके. Uncle, new motor vehicle act is to be implemented from the first estimate. 10 times more fines. How you look at it? आमचे म्हाजे हेजे प्रमाणे आमच्या गोंयांत तर हो जो लॉ आसा पळय तो इम्प्लिमेंट जालो न्हू जाल्यार भरपूर लोकांक त्रास जातले. सो आयज आमकां सगळ्यांक पयलीं म्हणटा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं जाग्यार घाला. पयलीं जे रोड्स आसा पळय ते पयलीं जाग्यार घाला. पयलीं जे सिग्नल आसा ते जाग्यार घाला. आयज आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच जाग्यार ना. सिग्नल सारके ना, रोडाचे पोजिशन सारकें ना, सायनी सारकी ना, लोकांक खबरूच ना खंयच्या रोडान खंय वयपाचें. खूब जाण नो एंट्रीन येता, खूब जाण ओवर स्पिडींगाचेर आसता, तेजेर बोर्ड सारके ना. सो हे गोवोरमेंटान पयलीं सगळें जाग्यार घालपाचें आनी मागीर हो जो कायदो आसा तो गोंयांत आमच्या इम्प्लिमेंट करपाचो. कित्याक आयज गोंयकारांक त्रास करून काय हे फायदो ना. कित्याक आयज हेजे भितर गोंयकारांक त्रास जातले कित्याक पयलीं हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो गोवोरमेंटान पयलीं जाग्यार घालपाचो. वास्कोसान पणजे येवपाक देखून रस्ते सारके आहा. तुम्ही मुद्दाम येवन पळय आमी डेली ट्रॅव्हल करता वास्कोसून पणजे जे त्रास आमी काडटा कितें त्रास भरपूर आसा. आमी तशें न्हू कित्याक आयज तुमी पळयता कितें गोंयांत कितलेशे ह्या दिसांनी फेटल एक्सिडंट जावपाक लागलेले आसा. वयता ते डेली उठून आमी आयकता जे एक्सिडंट जाता. हे फक्त हेजे फाटल्यान कारण आसा ते फक्त आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें नासले, सायन बोर्ड सारकी ना, जाग्यार रस्ते सारके ना, सगळेच रस्ते इतले बॅड कंडिशनान आसा की आयज आमचे सगळे गोंयकारांक त्रास जावपाक लागलेले आसा. संकल्प आणि प्रेसिडेंट जे रिसीन तू आहा प्रेसिडेंट पळय खरें तुका सांगता पळय नांव येता आसतलें बट म्हाजे हेजे प्रमाणे हांव सद्या आतां एक MLA आसा जो मुर्मुगांव वचून इलेक्ट जावन आसा. लोकांनी म्हाका थंयसून निवडून हाडलो आसा. सो म्हाजी प्रायोरिटी आसा मुर्मुगांवच्या लोकांचे जे इश्यूज आसा ते सेटल करपाक लागून आनी तांकां हेल्प करपाक लागून आयज म्हाका तांच्यानी निवडून दिलेलो आसा. आयज जे पार्टीचे डिसिजन आसतले जे आमचे हायकमांडाचे डिसिजन आसतले तेजे भितर अजून पर्यंत म्हाका खंयसरूच अशें सांगलेलें ना की बाबा पार्टी प्रेसिडेंटशीप आमकां घे बीन म्हणून अशें कांय सांगलेलें ना. बट नांव येता चर्चेन येता बट कितें डिसिजन आसा ते पार्टी कडेन हांव उलोवन डिसायड करतलो. तूं इंटरेस्टेड आहा. हांव पर्सनली इंटरेस्टेड ना कित्याक म्हाका सद्या म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी इम्पॉर्टंट. म्हाका सद्या आमची मुर्मुगांवची जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका जिखून हाडलेलो आसा म्हाका टोटल सद्या कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. तुमच्या बरोबर अमित पाटकराचें नाव येता हितून. सो तेजे खूब जाणांची नांवां येयली आसा. अमित पाटकर जालो, आमचो जनार्दन भंडारी जालो, तसोच आमचो MP सार्दीन आसा. अशे खूब जाणांची नांवां येवपाक लागलेली आसा. पार्टी जे डिसायड करतले कोणीय आसा. आतां ह्यान पयलीं कितलेशे पार्टी अध्यक्ष जाले. आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसा. कित्याक आतां 1997 आमी कांय ना म्हणल्यार 15 अध्यक्षाच्या अंडर काम केलेलें आसा. सो सदांच आमी तांकां तेंको दिल्लो आसा आनी हेन फुडें सुद्दां कोणूय अध्यक्ष आसूं तो आमी तेजे बरोबर आसतले आनी ताका स्ट्रॉंगली आमी ताका सपोर्ट करतले. थँक्यू.